आणि आता पुराय खबरो। उत्तर गोय मध्य विभागातल्या शिक्षकांचो तशेंच हेर कर्मचारी वर्गाक पगार दिवपाक शिक्षण खात्याक अपयस आयिल्ल्यान गोय प्रदेश काँग्रेस समितीन शिक्षण खात्यार मोर्चा व्हेलो। शिक्षण संचालकान थंयसावन भायर सर म्हणिल्ले खातीर तिणें माफी मागची असो हट्ट दवरून काँग्रेस थंय बसली। उपरांत बोवाळ जातकर पुलिशेन काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांक अटक केले। आरडीएक्स खातीर परवरच्यान संजय मुनाली। ते हाऊसिंग लोन जावं फ्लॅटाचो हेचो गाडयेचो लोन जावं बाकी ते खंयच्याय कामां आमी लोन काडले तर टायम टू टायम इन्स्टॉलमेंट भरताले। आज ह्या डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सान आनी सीएमान आज तांकां पेमेंट घातला प्रायमरी टिचराक। आज प्रायमरी टिचराची परिस्थिती इतली वायट जाल्ली आसा। आज तांकां लोकांनी पयशे पयले लोक पयशे मेळनात। आज तिगे सगळी ते रुटीन वर्क आसा स्टॉप जाल्ली आसा आनी ह्या लोकांनी उलटे आपल्या पगार पयलीं काण घेतलो। डायरेक्टरा पयलो पगार असो 1 तारखेक काण घेतलो। चीफ मिनिस्टरान आपल्या मिनिस्टरान आपल्याला सगळ्या पगार टायमार काम घेतलो, पण हे जे शाळेत एज्युकेशन दितात भुरग्यांक शिकयतात त्यांचो पगार अजून घातला। जे जाल्ले आसा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान आयज आमी डेलिगेशन हांगा जेन्ना आयली तेन्ना सुमार 200 पुलीस ऑफिसर आशिल्ले, सगळे पुलीस कॉन्स्टेबल। आमी बोजो बाबा कडेन उलयले, एडवीन डीएसपीक सांगले आमी शिस्तीन आयल्या। आमी एक स्लोगन घालून आसतना आयल्ली विथ मोर ऑफ डिसिप्लिन, बट देन बिकॉज एडवीन बाब टोल्ड अस, डीएसपी टोल्ड अस only 10 will be allowed, आमी बरे भाशेन ओके म्हणले। they were not allowing the media brothers and sisters to get in, so we said it should be transparent। आम्ही तुमच्याकडे मुद्दो घेऊन आला ते प्रेसाक तुम्ही कळपाक जाय आणि प्रेस इज द मीडियम विच विल टेक द मेसेज टू द अदर साइड म्हणून जेन्ना आम्ही गेली तिच्याकडे आम्ही सिस्टम उलयली आम्ही तुला इतलेच कितें सांगले की जे टिचर आसा प्रायमरी टिचरांचो पगार मेळुना इतले दीस तांकां म्हणजे कळ येता कित्याक तांचे खंय तरी लोन काडटात ते लोनाची इन्स्टॉलमेंट करपाक पडटा, पेनल्टी पडटा। आयज आवय बापाय भुरग्यांक कित्याक शिकयतात पोटाक मारून एक इंडिपेंडंट करतात कित्याक गोवा मुखार आनी कोणा मुखार हात पाडपाक नाका म्हणून तांचे भुरग्यांचे ट्युशन आसता, फीज आसता, घराची कमोडिटी घालपाचें आसता। आयज तांकां एक लीव मेळना, पूण आयज तांकां पगार ना म्हणून आमी गेल्ले हे मुद्दो घेवन आमकांच ती सांगता एक फॉर्मेलिटी करता। वंदना राव, आय कंडेम वॉट शी हॅज डन टुडे, we condemn, she said to get out, and not once but twice she said to get out, and it is on record। We sat there for nearly 1 hour outside the chamber only telling her amka maafi magchi म्हणून, आमचे कडेन माफी मागची, सॉरी म्हणचे म्हणून।